मुरगांव बंदर सरकार कोळशाचे हब करपाचे आसा म्हणून घडये सरकार अजून मेरेन कोळसो थांबोवंक कांयच देपा मारिना असो खर आरोप मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केला। एका वटेन आमी कोळसो वाडोवचे नात ह्या सरकारान केल्ल्या आरोपाक ताणें हे उतर दिलां। अरे एका वटेन ते स्टेटमेंट करता कित्याक आमी कोल वाडोवपा ना म्हणून आयज तेंच्यांनी एश्युरन्स दिलेले हावजान कितें 50% आमी रिड्यूस करतले म्हणून कोल एका वटेन ते एश्युरन्स दिता, एका वटेन आमचो मुर्मा गोवाचो ते म्हणटा कितें आमी टुरिजमाक लागून ते जे पॅसेंजर बोट येता तो टुरिजम हाडटलो म्हणून आमी हांगा जाल्यार ते पळोवपाक गेले जाल्यार हेंकां फक्त कोलाच्या भितर इंट्रस्ट आसा जाल्यार कोलूच हाडपाक सोदता कित्याक आयज सगळो अडानीन जिंदालान कॅप्चर केलेलो आसा पोर्ट। आतां हे अडानी येवन आमचे मोरीन डॉल्फिन आमचे वेदांता येवन मोरीन डॉल्फिन कॅप्चर करपाक लागले आनी हेंकां परमिशन दिता म्हणजे हे कोल रिड्यूस करपाक सोदना, हो कोल फक्त वाडोवपाक सोदता। हांगा फक्त तेंच्यांनी एकूच म्हाका ते गव्हर्मेंटान चिंतलेले आसा दिसता हो मुर्मा गोवा जो पोर्ट आसा तो फक्त कोल हब करपाक लागून तेच्या लागून हे सगळी डबल ट्रॅकिंग हे ते सगळे चल्ला, हे लोकांक फटयता आनी हे जावपाक आमी तर मुर्मा गोवाचे लोक ओगी रावपाना, आमी सगळे रस्त्यार देवपाक आमी आमची तयारी दवरलेली आसा। आनी हांव तांकां परत एकदां विचारपाक सोदता हे गव्हर्मेंटाक जे तुमी तुमचे उतार दिल्लेले आनी जे तुमी जिंदालाक आनी अडानीक जे तुमी कॅपिंग घातलेले बाबा हेज्या वयर तुमी कोल हँडल करूंक शकना। हांव तुमकां एक्झाम्पल दिता, तांकां 8 मिलियन टनाचे एन्युअली बाबा कॅपिंग घातलेले आसलेले बट आयज जर तुमचे कडेन म्हाजे कडेन जो रिकॉर्ड आसा न्हू तेजेर पळोवपाक गेल्या जाल्यार तांच्यांनी 16-18 मिलियन टन मॅन्युअली केल्लेले आसा। हेजेर गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना कित्याक हे गव्हर्मेंटाक हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बाकीचे जे इनवॉल्व आसा म्हाका दिसता हे कंपनी हांकां खंय तरी हाडां उडयता आनी हे कुत्रे कशे म्हाका दिसता ती हाडां खावपाक लागून आपले स्वताचे पोट भरपाक लागून हे लोकांक आमच्या मुर्मावाच्या लोकांक मारपाक उठलेले आसा। हे फक्त कमिशनाचेर जगपाक लागलेले आसा। सो हांव सांगपाक सोदता आमच्या मुर्मागांवच्या लोकांक टायम येयलेलो आसा कित्याक आमकां सगळ्यांक वांगडा रावन आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाका उतार दिलेले आसा कित्याक आमी वांगडा आसतले म्हणून आतां टायम येयलेलो आसा असेंब्ली जाल्या उपरांत हेजेर आमकां हेंकां धडो शिकोवपाची गरज येयलेली आसा।